नावळ्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती आमी हरसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्ततय मोगाळ भावणो आनी भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी एकामेकांतय संबंदांत जियेता जावं तो रक्त संबंध व्यावहारीक वा आत्मीक संबंध जेन्ना आमी एकामेकांतय गुणायन संबंदांत वाडटा तेन्ना आमी एकामेका चड आनी चड जाणा जावंक साज जाता हेंच आमी आयच्या पयल्या वचपांत वाचता अब्राहम देवातय आपल्या भावार्था वरवीं गुंडायेचो आत्मीक संबंध जोडटा आनी हाचो प्रतिफळ जावन देव अब्राहमा कडेन एक सल्लो करून तो जारी करची बसवणी दिता तर आमी भावार्थाच्या बापा अब्राहमा बरी देवातय आत्मीक संबंदां चड आनी चड वाडोवंक आनी ताचो मोग आनी ताची खुशी जाणा जावंक जाय आसची कृपा आनी बोळ हे मिसाचे भेटेन मागून घेवया हे मिसाचें बलिदान फोत हे परी भेटोवच्या खातीर आतां आमची पातकां आमी वळखून घेवया देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसणे मागून सांगाता आमी मागया हांव पातकी सर आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनांतल्यान तोंडांत विसरून वायट धर्मांनी बरें सांदून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या बसो घेवन जावंक कार्य सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka प्रार्थया सर्वेस्परा तुझे विचित्र पूर्व जतनायेन भाग्यवन सुजेक तुझे पुताचे भोव भाग्यवंत आवयचो पोते जावंक तुवें वेंचून काडलोय ह्या आमच्या सर्गीच्या राखण्याचे विनवणेन आनी मजतीन आमची कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जियेव आनी कुटुंबाचे वडील आपणाचे अधीन आशिल्ल्यांक जतनायेन आनी मायपासान सांबाळूं आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी सरस्पराचें उतर अब्रामाक एका दर्शनांत आयकूंक मेळ्ळें भिये नाका अब्रामा हांव तुजी डाल हांव तुका आवडयेक इनाम दितलो अब्रामान जाप दिली देवा म्हज्या सरस्परा तुका म्हाका कितें दिवंक सोदताय भुरगीं बाळां म्हाका नात आनी दमास्काचो एलियेझर म्हजो दायजी जातलो आनी अब्रामान म्हळें पळय तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय म्हजो एक गडसाकोर म्हजो दायजी जातलो तेन्ना सरस्पराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें तो तुजो दायजी जावचो ना बगर तुजो पूत दायजी जातलो उपरांत सरस्पो ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो
मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्या तांगता जाल्यार नेकेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेच परी तुजी संतोश जातली. अब्राम सोरेस्पराक सतमनलो आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सोरेस्पो तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नागारांतलो तुका भायर हाडिल्लो तो. तेन्ना अब्रामान विचारलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका ताचो दायजी करतलोय म्हणून म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बोकरो, एक कवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्रामान ह्यो मनजाती हाडल्यो. त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी ती अर्दां एकामेकाक फूट करून दवरलीं. पूण सुकणीं ताणें कातरलीं नात. गीर येवन त्या मासा कुडक्यांचेर पडले, पूण अब्रामान तांकां दवडायलें. दीस दरीत पडटना अब्रामाक गाड न्हीद पडली आनी तो भियान तरतरलो. दीस दारीर पडून काळोख जालो तेन्ना एक दुवरतें आंकटें आनी एक जळती सूड दिश्टी पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्या उतरून गेली. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, तुजे संततीक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्राटीस महान्हंय पर्यंत. देवाचें उतर हें, देवाची उदकां. आपल्या कराराचो सोरेस्पो सदांकाल उगडास आसा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखणा ताचें नांव हर्सिया. पर्जामध्ये ताची विचित्र कार्यां प्रकट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगली गाया, सो ताची मात कार्यां वर्णिया. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. सर्वेस्परा सत्तेल्यांची काळजां संतोष बरी जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या वजमींचाचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. तुमी जावन आसा ताच्या सेवका अब्राहमाची संतत, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाची भुरगीं. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें केल्ले बसवणेचो 1000 पिळग्यां पर्यंत ताणें केल्ल्या सल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमा सवें केल्लो करार, इसाकाक सपत घालून दिल्ली भास ती सुती. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. तुमी मुजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी. म्हजे सवे रावता तो यथेश्ट फळ दिता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, फुडकिऱ्या प्रवाद्या विशांत सत्राय घेया. ते तुमचेशी बोकऱ्याच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूंचे वागटा. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो कुंटोवंक मेळनात, वा सरोट्यार अंजुरां काडूंक मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता, आनी पाड रूख
पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरन उजांत आसतले. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्थ मुखांतर जेजू आम सर्वांक फटकिऱ्या प्रावद्या विरोध सत्राय घेवच्याक आपोवण दिता. जायते फावटी जें कितें आमी पळयता, जें कितें आमी आयकता तें सततावन भोवस पयस आसा. कित्याक ह्या संवसारांत जायतो लोक हेरांक नाश करन वा हेरांक उपयोग करन स्वताचो फायदो जोडोंक वा पदवी जोडोंक आनी अधिकार जोडोंक अत्रेकता. आनी असो अधिकार पदवी जोडलेल्या उपरांत कोणाचो तांणी फायदो काडला गी वा कोणाचो तांणी उपकार जोडला गी तांचोच नाश जाल्लो आमी इतिहासांत जाल्लीं जायतीं गणितां आमी पळयल्यांत आनी आयकल्यांत. असल्या मनशा विरोध आज सोमी जागृतकाय घेवंक आमकां आपोवण दिता. जायते फावटी आमचें नडतें आनी आमचो स्वभाव आमी कितें निजायकी जावन आसा म्हणलें परगट करिना. कित्याक हर एकल्यादय वेगळोच एक मनोभाव भितर लिपोवन आसा. हर एका मनशांतय बरें तशें वायट आसा आनी जें कितें खरेंपणी एक मनीस कितें जावन आसा, जन्मीन जावन कितें जावन आसा तें तो भायल्यान परगट करिना. बगार वेस पांगरन वा मुखवाड पांगरन एक विभिन्न रितीचें व्यक्तित्व प्रगट करता. पूण आयच्या दिसा जेजू आमकां असलें कापाडपण सांडून खरें व्यक्तित्व जियोंक आमकां आपोवण दिता. कित्याक सोमीस आज उलो दिता एक बरो फळ, बरो रूख बरें फळ दिता आनी एक वायट रूख वायट फळ दिता. अशें आसतना आमी सोमेस्ता क्रिस्ताचे पाटलाव धरा, जेजूक परगट करचे, जेजूचे अपोस्तल जर आमी जावन आसा तर जशें क्रिस्त कपटपण सांडून जें कितें तो निजायकी आसलो तशें जियेलो आनी जें कितें आसा तशें तो उलयलो, तशेंच आमी सर्वांनी क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आमचें करून घेवन क्रिस्ताचे खरें पाटलावदार आमी जावंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां उलो दिता. आजकाल जायत्या माध्यमांतर जें कितें आमी आयकता वा माध्यमांनी आमी पळयता तें जायते फावटी फोट जावन आसा. खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणलें पारखुनचें आयच्या काळार कश्टांचें जावन गेलां. कुर्साचो सांजवां प्रिकॉशन्स म्हणजे सत्राय म्हणल्यार ताच्या बरपांनी देवसारा विरोध उलोवन ताच्या कापटपणाचें तो खंडन करून म्हणटा देवसार कितें वायट आसा तें बरें दिसचें बरें करता. त्याच खातीर कितें सगळें बरें म्हणून दिसता ताच्या विशांत जायते आमी चिंतप आठवून जायती जागृतकाय घेवची गरजेचें म्हणलें कुर्साचो सांजवाव आमकां सांगता. सांत पावलो रोमा घरांक बरोवन 13व्या अवस्वरांत 14व्या वळींत क्रिस्ताक नेसा म्हणटा. क्रिस्ताक तुमचें झुजा कवच जावन नेसा. म्हणजे क्रिस्ताचो मनोभाव जर आमी आमचो करून घेतलो तर जशें क्रिस्त खालतो आनी बोळो जावन जियेलो तशें आमी खालते आनी बोळे जियोंक आदार फावो जाता. जशें क्रिस्त ताचें खरें व्यक्तित्व प्रगट करून जियेलो तशें आमी
क्रिस्ता सारकें आमचें खरें व्यक्तित्व कितें जावन आसा त्या प्रमाणे जियोंक आमकां फावो जातलें. सांगात आस जशें क्रिस्तान कपटपणाचें खंडन केलें, कपटपणा विरोध जागृताय घेतली, तशें आमी कपटपणा विरोध जागृत रावोंक आनी कपटपणाचें खंडन करूंक आमकां बळ फावो जातलें. आयच्या मिसाच्या प्रस्तावना वेळी आमी आयकलें कितले आमी देवाच्या संबंदांत वाडता वा क्रिस्ताच्या संबंदांत आमी आत्मीक संबंदांत आमी वाडटा तितले चड देवाचो मनोभाव आमचो करून आमी घेतले. आनी आयच्या पयल्या वचपांत जशें अब्राहमाचें जिवीत आमी पळयलें, अब्राहम देवाच्या संबंदांत वाडलो आनी त्या पासून तो नितीवंत म्हणून ताका आमी उलयता. नितीवंतपणाचें जिवीत तो जियेलो, त्याच खातीर देवान ताजेर जायतीं आशिर्वादां वतलीं. आमच्याय जिवितांत जर नितीवंतपणाचें जिवीत आमकां जिवंक खुशी आसा तर आमी क्रिस्ताच्या संबंदांत वाडचें गरजेचें जावन आसा. आनी जितलें चड आमी क्रिस्ताच्या संबंदांत वाडटा तितलें चड कपटपण आमचें तावन पयस सरता आनी आमी नितीवंत जावन जिवंक आमकां आदार फावो जाता. तर नितीवंतपणाचो कुरो सोडून कपटपणाचें जिवीत सांडून आनी हेरांतय आसल्या त्या कपटपणा विरोध जाय तितली जागृताय घेवंक गरज आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आज आमी प्रत्येक रितीन मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाचे महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र वचनाचा आवाज सर्वेश्वर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत तुज्या पुताची जतन घेवच्याक भाग्यवान जुजेक तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलोय. ताजो उगडास काडून ही वाकणेची बली आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या वावरांत ताची मजत आमकां मेळो म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें, ताजेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्यांची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळी तुजी परसा. सर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भक्ताची सभा.
देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 लढपरांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नाव येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावर वितुवे आमकां चढयला सोमिया. संसाराच्या चढवंदारा आमची चढवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टिकातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाची माये संगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत दमदुतां अविलाची सांत तेरेस कुर्साचो सांत सुवांव जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मरोन धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुशीतांव तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान रत्रेकतल्यांक आमकां
तुझ्या उदारका कुलतीन सर पत्तांची सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाचय कित्याक राजवंती पुतळ्याने महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो तुमचे सवाय आसूं माया मोग सगूट जावन एकामेकाक शांती दियात क्रिस्ताची देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी सम्या देव तुजे भितर म्हाका फोवना तुज्या उदकांत म्हाका लायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा कितली मोवाळ काकूळ तुजी असीम दयाळाय सर्गीची दैवी काळांना दोष करची पवित करची आमची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवदातारा काळजांनी करविडा पाठय सांगात आमच्या पैना सेवे स्पिरितान आमकां पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवदातारा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवदातारा
प्रार्थया. बापा सर्गा संसाराच्या धन्या, तुजो पूत संवसारांत आयलो तेन्ना भाग्यवान सुजेन आपल्या प्रामाणीक आनी कालत्या सेवेन सोडवणेच्या कामान तुजे येवजणेक पाळो दिलो. ताच्या देखीन आनी मजतीन आनी हे जिवीत दितल्या संस्काराच्या बळान आमचें जिवीत सदांच प्रामाणीक आनी पवित्र जावं. सोडवणेच्या कामान उर्बेन आमी वांटो घेवंक म्हूण मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. दैवाचे व्हड उपकार. Bapaचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे. आमेन.